पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन, गोयचे अर्थकारण, गोयचे समाजकारण, गोयचे राजकारण, गोंयकारांचे इश्यू, गोंयकारांचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पोलियो सिटी ग्रामांत. सीएमान सनबर्नची फायलेर सायन मारली. 23 तारखेर सनबर्न जातले. हिंदू जनजागृतीन निवेदन कलेक्टराक दिला की सनबर्न जावचें न्हय. ती हिंदू संस्कृतीची प्रथा न्हय. पण बंद जातले की ना ते कोणाक खबर ना. शेवटी ही सरकारला तुम्ही विचारला पाहिजे ना. तुम्ही संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना प्रश्न विचारायला पाहिजे. आम्ही आमच्या पद्धतीने आमचे प्रयत्न सुरूच आहेत की तुम्ही पण एक पत्रकार आहात, जागरूक नागरिक आहात की आज हा देशामध्ये सगळीकडे बघतोय की शोकाकुल वातावरण आहे. देशामध्ये प्रत्येक भारतीय आज आपली भावना व्यक्त करतोय की आमचा जो सैनिक आहे, जो आमच्या सगळ्यांचं रक्षण करतो आहे, तो सैनिक आज तिथं त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये, त्यांच्या कुटुंबामध्ये आज दुःखाचं वातावरण आहे. आणि या ठिकाणी राज्यस्तरीयवर सरकार अशा प्रकारच्या नाचगाण्यांच्या फेस्टिवलचं आयोजन करतं. हे कुठेतरी दुर्दैव आहे असं आम्हाला वाटतं. प्रत्यक्षात गोव्याची संस्कृती ही नाचगाण्यांची संस्कृती हा एक जो काही प्रचार सुरू आहे, मात्र या नाचगाण्यांच्या माध्यमातून सुरू का आहे. नाचगाण्यांना कधी आम्ही विरोध केला नाही की नाचगाणं हे प्रत्येकाच्या मनोरंजनाचा, प्रत्येकाचा कलेचा भाग आहे. परंतु या माध्यमातून गोव्याची जी काही सनबर्नची पार्श्वभूमी आहे, ज्याच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सचं सेवन झालेलं आहे, 2 तरुण युवतींचं तरुणी यामध्ये मृत झालेल्या आहेत. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज या माध्यमातून सांगितलं काय जातं तर ही गोव्याची संस्कृती आहे. त्यामुळे हा कुठेतरी चुकीचा प्रचार या माध्यमातून सुरू आहे. एक काहीतरी वेगळं वळण याला दिलं जातं. म्हणजे गोव्याची ही काही मुळी संस्कृती नाही. गोव्याची संस्कृती ही मंदिरांची संस्कृती आहे. वेर्ना आग्नेल पॉलिटेक्निक कॉलेजीन आयज कॉम्फेलिया नावाचो टेक्निकल प्रोग्राम आशिल्लो. Computer Department of Agnel Polytechnic, they have organized Comphilia 2K19. It is a technical technical festival. There are many technical events such as debugging, blind coding, showcase, then technical photography. Okay. These events are organized, they are kept to enhance the technical skills of the students, and we have participation from many other colleges as well. So it is an inter-college festival. The students have really worked hard for it, and the chief guest for this event is Mr. Rohin Parkar. He is a co-founder of Mring Technology. I'll tell a bit about myself so that maybe it will relate to you and it may inspire you. I finished my engineering 2001 from GEC. 2001 was a bad year to pass out because there were no jobs. There was an internet bubble which burst and there were no jobs, were very difficult to get. So I had to spend like 1 year doing nothing. So I decided to study for an exam called GATE, for which I prepared for about 6 months. And I luckily got good marks in that exam, and I was able to get a job as a scientist at Baba Atom Research Center. As a kid, I always used to say, whenever somebody asked me, what would you become? I used to say scientist, but I never walked towards it. But something you should dream, right? If you say it loud that I want to do this, sometimes it comes true. There are forces around which make it happen. So say things aloud what you feel like doing. And after working at Baba Atom Research Center, my career just progressed. Working for Nokia in US. I was in US for 12 years. I got to learn a lot over there. So one thing I always made sure I followed as a principle. I followed learning. Take up jobs which allow you to learn. सोसायटीन आयज फार्मरांक लागून मिटींग दवरलेली. ज्यांनी भारताचे जे पीक जे भरपूर केले तांकां बक्षीस दिवपाक हे दिवपाक लागून, प्रोत्साहन दिवपाक लागून आयज हो कार्यावळ आसली. ह्या कार्यावळीक शेती मंत्री विजय सरदेसाय, तसोच डेप्युटी स्पीकर मायकल लोबो आनी कृषी खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस हाजीर आसले. की गोवा कृषी बाजार ह्या संस्थेची आमचे मुख्य कामाचे ठिकाण जे आहा ते म्हापसा सब यार्डान आसा. दर वर्सा किमान 2-3 तुमचे हांगा येवप जाता. गेली 8 ते 10 वर्सां ह्या संस्थेतर्फे भात जे आसा आनी शेती ह्या संबंधी मदत कार्य किंवा सर्व्हिस प्रोवायडर अशा पद्धतीची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या संस्थेन उचललेली आसा.
हरीत क्रांती म्हणटा ती जातली जाल्यार शेताचे मदीं शेक घालूंक दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता. एग्रो टुरिजम कन्सेप्ट दिवंक जाय. शेतान तो शेकान कित्याक येतलो कोणूय ट्युरिस्ट शेकान कित्याक येतलो. 365 days जर ग्रीनरी आसा जाल्यारूच तो येतलो. 365 days जर तुमी शेत रोयतात जाल्यार आमी हें पसून करपाक तयार आहा. हांव टावन प्लॅनिंग मंत्री आहा. टावन प्लॅनिंगान हांव एमेंडमेंट हाडून तुमकां एग्रीकल्चर टुरिजम प्रमोट करपा खातीर शेतकऱ्यांक फुडें व्हरपा खातीर ग्लॅमर म्हणटा तें एग्रीकल्चरान हाडपा खातीर जो ग्लॅमर हाडून आयची तरुण पिळगी एग्रीकल्चरान परती येवंक शकता हें करपाक आमी तयारी आहा आमची. फॉरवर्ड डेव्हलपमेंट आमचे 2 सिटां येयली ह्या वेळी शिवोलचे आता म्हापशान तरी जो आहा जालो काल पयलीं म्हटलां कितें पण फार्मींग फॉरवर्ड कशें हेचेर म्हाका दिसता ताणें लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक 2 वर्सां आमकां जाता हो सरकार घडोवन आनी मंत्री ग्रॅज्युएट इन एग्रीकल्चर म्हणजे एग्रीकल्चर शिकलेलो मनीस म्हणजे पयले फावटी म्हाका दिसता सरकारान न्याय दिल्लो आहा की सारको मनीस ह्या खात्याचेर घातला. पूण तो इतलो बिजी आहा तेणें लास्ट टायम म्हटलेलें की हे बिजी टायमार तेणें टायम काडचो पडटलो एग्रीकल्चर रिवायव करपाक गोंयांत. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. वास्कोच्या आरटीओन आज जायते लोक जमले आनी तांचें म्हणणें आसा की थोड्यो टॅक्सी ज्यो आसा ज्यो नव्यो घेतलेल्यो ते 2-3 वीक जाले खंय आरटीओन रजिस्टर जावपाक पावना. तांचें म्हणणें आसा की आरटीओन खंय नवें नोटिफिकेशन हिशोबान तांकां सांगलें की थर्ड पार्टी इन्शुरन्स जावंक जाय आनी 3 वर्सांचो इन्शुरन्स आसपाक जाय. पूण जेन्ना तांच्यांनी टॅक्सी घेवन ते इन्शुरन्स कंपनीक तेन्ना सांगलें इन्शुरन्स कंपनी तांकां सांगता की असले खंयचेच नोटिफिकेशन आमचे कडेन येवना. तो आरटीओ आनी इन्शुरन्सा मदीं हे थोडे टॅक्सी ऑपरेटर जे तांच्यांनी गाडयो घेतल्या ते शिरकल्या आनी तांचें रजिस्ट्रेशन जावपाक पावना. तांच्यांनी सांगलां की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हाजेर दखल घेवची इंटरवेन्शन करचें आनी कितलेशेच गाडयो आसा जेंच्यांनी टॅक्सी घेवन दवरल्या शोरुमांतल्यान भायर काडूंक ना ताजी इन्स्टॉलमेंटूय तांकां लागलो. तांच्यांनी मागणी केल्या की हाजेर ताबडतोब एक उपाय काडचो. आतां टॅक्सी रजिस्ट्रेशन बंद आसा सगळ्यात कडेन ऑल ओव्हर गोवा बंद आहा म्हणटात कित्याक कारण ते थर्ड पार्टी इन्शुरन्सा खातीर. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स वाले कितें म्हणटा ते क्लियरली डिनाय करता. ते म्हणटा आमी जायना इट इज इम्पॉसिबल टू डू दीस थर्ड पार्टी इन्शुरन्स जायना म्हणटा कित्याक आमकां एक सर्कुलर येवंक ना. सर्कुलर येना कारण ते म्हणटा आपल्या आंगार घेयच ना. ऑलरेडी आमची टॅक्सी आतां जाल्या टॅक्सी हे जाल्या आमचे पेमेंट जाला गाडी आतां शोरुमान आसा आतां हे स्टार्ट जालें इन्शुरन्स हे आमचे इन्स्टॉलमेंट स्टार्ट जायत येयलो आतां कितें करपाचें काय कळना. आतां डायरेक्टर एसिस्टंट डायरेक्टर एडमीट करता की मडगांव जाल्या फोंडा जालें रजिस्ट्रेशन वास्को जायना कित्याक जायना काय खबर ना. तितून आमकां लोकल्स प्रॉब्लेम आमी सद्याक आतां फसलेल्या गाडयो घेवन लोक आतां प्रॉब्लमान आसा. इन्स्टॉलमेंट भरता गाडी लोकांची शोरुमाच्यान भायर सरना कित्याक लागून रजिस्ट्रेशन जायना वास्कोन. सो मातशें प्लीज हांव मागता डायरेक्टर हाका लागून बोर्डाक लागून मागता की तेंच्यांनी 2 दिसान मातशें 2 दिसान भितर हेजेर मातशें लक्ष मारचें आनी बेगीचे बेगीन मातशें इन्स्टॉलमेंटूय लोक भरता बेगीचे बेगीन लक्ष मारचें आनी मातशें लोकांचे मागणी पुराव करची. आतां कितें जालां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केल्ली आसा की ट्रान्सपोर्ट ज्यो व्हेकल आहा लायट आनी मोटरसायकली तांकांय 3 वर्सांचो इन्शुरन्स जाय म्हणून दोनी हांकां प्रायवेटाकच आनी टॅक्सीकय. कमर्शियल व्हेकलाकय जाय 3 वर्सांचे आनी प्रायवेटाकय जाय 3 वर्सांचे. त्या खातीर आमी त्यो गाडयो रिजेक्ट केल्यात. आतां फर्दर कितें फर्दर पळोवया ऑर्डर आयली कर म्हणून जाल्यार आमी करतले ना जाल्यार बंद दवरची पडली. मडगांवचे फामाद स्कूल लॉयला हायस्कूल आपली 75 वर्सां ह्या वर्साक समर्पिता. हे समयार तांणी कॅरीयर प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. प्लॅटिनम जुबली celebration of Loyola High School. Loyola High School was earlier known as Union High School, founded in 1899 by the late Rock Santana Gracious, and in 1932 it was acquired by the Archdiocese of Goa and was called Saint Teutonio Union High School. And in 1944 it was handed over to the Jesuits.
Now the Jesuits, as we know, are a worldwide society which is instrumental in imparting education. Therefore, we have a number of institutions all over the world. And this institution in 1944 was entrusted by the Archdiocese to the Goa Jesuits and was named Loyola High School. It was named after the founder of the Society of Jesus, Saint Ignatius of Loyola. This year, we begin the Platinum Jubilee celebrations, and in the past 75 years, Loyola High School has strived to mold young boys into men meant for others. And here at Loyola's, we lay great emphasis on character formation, physical and all-round development, discipline, religious tolerance, and we strive for excellence. And therefore, in our logo that we have for this 75 years celebration, we also have the celebration of excellence. And the main celebrant for this Eucharistic celebration will be Father William Rodriguez, who is the socius to the provincial and also a former principal of this great institution. The principal of the school, Father Basil, will be the main celebrant for this Eucharistic celebration. गोयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.